बाराडे फुरीस कितू मिलाग्रे फुरीस तो आम सगळे खबर आहा. जितले पाटी आम गोंया येले तितले पाटी आमी फुरसा कडेन गेले. मुगेलो आणि क्रिस्टियाना गेलो दोगांगलो फेवरेट प्लेस. भितर सतना भात आणि फूल गेली आणि फूल येपाट आमगे बेबी कॅरी कोताले. ऊंच वचपा सोदता हांव बट बेबी आहले तेका लागून वचोना. क्रिस्टियाना ऊंच वचून घेवन येले. इवनिंग टाइम इज मोर प्रिफरेबल कित्याक एसो व्यू तुका आनी हुंय मेळपाना. हे कपलाचे सोर भोंवतणी आंबे आणि काजू दिसची पड आमकां. जो स्लोपाचे फुरीस आहा तेका सकल आणि उंच 3 फुरीस अलायन आहाय. इवनिंग आम गेली पेपर्सां कित्याक तेंगेलो चेरीज फ्रायड रायस, बीफ टंग आणि स्टफ्ड स्क्विड्स आम सगळ्यां लायक आहाय. बाय 800 कितल्या दिले लोकां मरे हांव 100 दिता तुका म्हळ्यार 90 दिता तुका घे. 800 हाडपा नाल घेवन येयला काय नाल घेवन कोडकोता अशें 800 आहाय ते हिंगा आहाय हेंग म्हणटा 800 खंय उडोवपा थिंग सोड आनी खंय उडयला 800 तें धांवन हाडाय केस केस लोक मेळटाय सोचरांक आतां एक 800 हाडपा 10 पाट डाबा टेकाचंय सोड 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 रे घे गल 800 घेवन वच चल चल 800 घेवन वच एक मोठा 800 ओ आमगेलो तुका मसाज दिता बरो मसाज दिता तुका रिक्षीकार आमगे आडच तेका मसाज दिता बरे पण सोल मगे वो रिक्षीकार आमगे याला 800 रे सोलिता ये मजबूर है आप नहीं. And guess what? This is my favorite. पतला मलाई. हांव सांजुजे वाजागे इगोर्जीक और तेगे जाग्यार केन्ना पावना. फर्स्ट टाइम म्हाका बुशू घेवन वयता आज आनी स्पेशली हांवें बेबी घेवन गेल्ली कित्याक सांजे वाजागे स्प्रिंगा उदो आनी तेगे पणसा झाडाची आमी जायते मिरेकल्स आयकले. बुशू गेले ग्रेट ग्रँडफादरा गेले पेंटिंग सांजे वाजागे पयलीं गोराको आहा तें दाखोवपा लागून ते स्पेशली म्हाका ते गोराको घेवन येले आनी ते पेंटिंग चोवपा हांव भरपूर एक्सायटेड आहलो पूण थिंगा तेगे घराचें रेनोवेशन चालू आहलें तेका लागून आमी थिंगसो सोमतीं गेली ओल्ड गोवा वयता आसतना आमी जालें लेट नेक्स्ट डे गेल्यार बरो आहलें कित्याक आमी पावली लेट आय थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6:45 आमकां वचपा मेळना हिंगाय भितर आनी हिंगाय भितर तो सेक्युरिटी गार्ड विसल मान सगळ्या भायर माता. सो ओल्ड गोवा इन भायल्यान वचून रोजार होम करून घेवन वचप पडटलें. सो आमी भायर सोली आनी गेली सोमती च्या पिवपाक. कोणा हुंय शेवपुरी खावपा रूच येताले तेका लागून ते शेवपुरी ऑर्डर केली. टाटोजा तू शेवपुरी सामकी बोल लागता ट्राय कोनचो एक पाटी.